प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 10वा विसवूर, वोड 34 ते मातुवाचो 11वा विसवूर, वोड 1। Matthew chapter 10 verse 34 to Matthew chapter 11 verse 1। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव प्रितमेचेर शांती हाडूंक आयला म्हूण समजो नाका। शांती न्हय पूण तोरवार हाडूंक हांव आयला। कारण पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनीक तिच्या सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला। एका मनशाचे दुस्मान ताचोच घरचो लोक। म्हज्यावान आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग करतात ती म्हाका लायक न्हय। म्हज्यावान आपल्या पुताचो वा धुवेचो अदीक मोग करतात ती म्हाका युक्त न्हय। आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात ती म्हाका पुरती न्हय। आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात ती आपलो जीव वगडायती, आनी म्हज्या पासत आपलो जीव वगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो। आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरा नोकरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थान वचूंक भायर सरलो। भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या शिसांक सांगतालो आनी तांकां शिकोवन दितालो। भाव भयणीनो, कितें घडटा? जेजू येयल्लो ह्या संवसारांत आमकां स्वर्गीच्या बापा कडेन आमकां हाडपाक, आमकां देवाची भुरगीं करपाक। आनी जेजू आयज आमकां सांगता, आयच्या शिवर्तमान जें आमी वाचलां, की तो शांतीक येवंक ना, तो एक तलवार घेवन येयल्लो। आनी भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूच्या उतराची आमकां सोजमणी मेळत जाल्यार आमकां कळोन येता की जेजू मनशांक खोशी करपाक येवंक नासलो, तो येयल्लो आपल्या स्वर्गीच्या बापाक खोशी करपाक। तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा, आमी मनशांक खोशी करपाची मनशां आसपाची न्हय, आमी देवाक खोशी करतात तसली मनशां। आनी तेन्ना आमच्यान कशे भाशेन देवाक खोशी करूंक जाता, कशे भाशेन भाव भयणीनो आमी आतां देवाक मानलेलीं जातात। भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मनशांक म्हणजे आमी मनशांचें आयकना पूण आमी देवाचें आयकता, ताचें उतर आयकोन भाव भयणीनो आतां आमी देवाक मानता तसलीं जाता। भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या संवसारांत जियेता कितें घडटा? आमी आमच्या फामिलीच्या लोकांक, आमच्या भाव भयणांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या सोयऱ्या शेजाऱ्यांक आमी ह्या संवसारांत सदांकाल मनशांक खोशी करपाक आमी चिंता, आमी एकामेकाक खोशी करूंक सोदता। जेजू म्हणटा, जेन्ना हांवें तुका म्हजें उतर दिलां, जेन्ना हांवें तुका म्हजी जाणवाय दिल्या, तुमी कित्याक मनशांक खोशी करूंक सोदतात? कित्याक म्हाका खोशी करूंक सोदिना? कित्याक म्हजें उतर पाळूंक सोदिना? भाव भयणीनो, समजा आमी इगोर्जेक गेल्या, सगळे मागणे केले, मीस आयकले, तेल्स केले, नोवेना केली, देवस्पण केलें, पूण आमी आतां भायर येयलीं मिसाची, आनी ताजे उपरांत आमी खबरो करूंक लागल्यो एकामेकाच्यो। ताजे उपरांत आमी जे वायट आमी संवसाराचो लोक कोत्ता, चोदता, नागोयता, एकामेकाचो दुस्मान जाला, हें आमी कोत्ता जाल्यार कशे भाशेन भाव भयणीनो आमच्यान म्हणूंक जाता आमी क्रिस्तांव जाल्यार खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आमी खरे पावार्थी जाल्यार आमकां जाय जे आमी इगोर्जेन आमी आयकता, खरें आमी स्वत आयकता जाल्यार तिचोर इगोर्जेन, आनी खरेपणी आमकां देवाचो उदक तिचोर मोग मेळटा जाल्यार आमी भाव भयणीनो ज्या भाशेन पाद्री याज्ञीक म्हणटा, वचात क्रिस्ताचे शांतीन, आमी जें उतर जेन्ना आयकता वचात क्रिस्ताचे शांतीन, तें उतर आमकां सोजमणी मेळच्या पयलीं आमी देवाचे ओळखू उपकार म्हणचे आदीं आमचें मन जाता की आतां वय मीस चड लांब जालें, वो आमी इगोर्जेन चड उगत रावल्या आनी आमी तें उतर आयकना, त्या उतराची सोजमणी आमकां मेळोना,
म्हणटच आमी जे आमचो कायदो केलो ते मिसाक येवन आमी देवास्पण केलें मिसाक येवन आमी ते मीस आयकले इगोर्जेक येवन आमी सजमता आमी जें करूंक जायलें तें केलां. आतां आमी इगोर्ज जाल्या उपरांत खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी जिवंक सोदिनात. आमी जियेना. कित्याक भाव भयणीनो? आमी फकत आमचो कायदो सांबाळटा. आमी सजमता की आमी मिसाक वचना जाल्यार आयतारा दीस ते पातक जातलें, देवाक बरें लागचें ना आनी आमी मागीर कुमसाराक वेचें पडटलें, पाद्रीक सांगचें पडटलें आमी मिसाक वचोंक ना म्हणून. आनी ह्या कारणाक लागून आमी आतां मिसाक वेता आमचो कायदो पाळपाक. पूण भाव भयणीनो, देवाक आमचो कायदो नाका. देवाक जाय आमचो संबंद. देवाक जाय एकामेका बरोबर आमचो संबंद धरूंक. म्हणटच जेन्ना आमी देवा कडेन येता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा आनी ते उतराची सजमणी मेळून आतां आमी त्या उतराचेर आमी नियाळ कोत्ता. भाव भयणीनो, आतां आमकां गरज तें उतर पाळूंक, आतां आमकां गरज तें उतर आमकां करूंक, आतां आमकां गरज तें उतर आमकां दिसपट्या जिवितांत आमी करपाक एकदम गरजेचें. ना तर भाव भयणीनो आमी कितें करतले? आमी फकत एका कानान तें उतर आयकतले, दुसऱ्या कानान सोडटले आनी आमी आमकांच फटयतले. हेंच उतर जाकोब पयली चीट, जाकोबाचो पयलो 22 म्हणटा तुमकांच फटय नाकात म्हणटा. तो म्हणटा देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटय नाकात, पूण तें उतर जें आयकलां तें उतर पाळात, तें उतर करात. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, तो म्हणटा हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयलां म्हूण सजमो नाकात. शांती न्हय पूण तलवार हाडूंक हांव येयलां. म्हणटच भाव भयणीनो, ही तलवार हाडूंक येयलां म्हणजे कितें भाव भयणीनो? जेन्ना आमी मनशांचें आयकना पूण आमी देवाचें आयकता, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां दुमाळो दितलो, लोक आमकां वायट म्हणटलो. पूण भाव भयणीनो, आमी देवाक खोशी करूंक आनी ताजें उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. मनशांचें आयकना जाल्यार जो मनीस आमकां सांगता देवाच्या उतराचेर आड घेता तें आमी आयकना जाल्यार आमी बरें करतले. पूण देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक एकदम गरजेचें. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी जे उतरां जेजून आमकां सांगल्यां, जे पुस्तकाचेर आमी तें बरयलां ताचेर आमी नियाळ करुया. खरेपणी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमी आमचें जिवीत जिवोया आनी खरेपणी जी उतरां जेजून सांगल्या तो तलवार हाडूंक येयला, ही तलवार ही जेजूच्या उतराची तलवार. आतां आमी हें उतर पाळूंक, हें करूंक आनी दुमाळो कितेंय येवं आमच्या जिवितांत, पूण आमची चोत्राय जेजूचेर धरून हें जिवीत आमी जैतिवंत जिवीत सारूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.